तिवे गांवान जो रोड वयता फ्रॉम माडेल टू आतां जो बिचोले रोड वयता हो रोड 30 मीटर वायड हो प्रपोज केल्लो आसा आनी हो 30 मीटर रोडाक लागून लोकांक आतां ऑलरेडी शॉपांक कितलेशेच ऑलमोस्ट 82+ शॉपांक नोटिसीस पावलेल्या घरांक अजून पावूंक ना। सो हेका लागून लोक सगळे गांवांतले भियाल्ले आसा, लोकांच्या मनान भंय आसा की तेंची शॉपां आयज मोडटली काय फाल्यां मोडटली। कॅनला कडल्यान वचपी बायपास रस्तो रुंद करात पंचायतीन 2010 आणि 2017 वर्सा थाराव घेतिल्लो। हो रस्तो आसा तसो आसूनी लोकांक नाका जाल्यार सरकार बळजबरी कित्याक करता काय म्हूण मनोजाचो प्रश्न। सो हें ऑपोज करपाक लागून 2010 तिवे पंचायतीन ऑलरेडी रेजोल्यूशन घेतलेलें आसा। 2017 परते रेजोल्यूशन घेतलेलें आसा की जो कॅनला सायडींच्यान जो दुसरो आसा बायपास रोड तो रोड फुडें व्हरपाचो, त्या रोडांच्यान त्या रोडाचें काम चालू करपाचें आनी हो जो रोड आसा तो एक्झिस्टींग आसा तसोच दवरपाचो सो दॅट लोकांची घरां शॉपां रिलिजियस स्ट्रक्चर आसलें आमचें लक्ष्मीनारायण देवाचें आमचें देवूळ आसा, मागीर कपेला आसा, मागीर चर्चीचो पार्ट आसा, हें सगळें जें आमचें हिस्ट्री आनी हेरिटेज जी वयता पळय ही खंय तरी वचपाक जायना म्हणून आयज आमची सिग्नेचर कॅम्पेन आयच्या दिसा चालू जाल्ली आसा। आमी माडेलांच्यान चालू केल्या, आतां लक्ष्मीनारायण देवळा कडेन आयज मेरेन स्टॉप जाला। लोकांक हो रोड कोणाकूच नाका, सरकाराक कित्याक जाय हो सरकाराक खबर आसतली, पूण लोक जर सरकार चिंतता की लोक अशेंच न्हिदोन रावतले, ओगी रावतले, घरान रावतले जाल्यार सरकारान तें चिंतपाचें न्हू, कित्याक लोक एक ना एक दीस भायर येतले, कित्याक लोकांच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, लोकांच्या रिलिजियस स्ट्रक्चराचो, तेंच्या श्रद्धेचो प्रश्न आसा, तेंच्या घराचो प्रश्न आसा। सो आमी सगळ्या लोकांकूय मागता की तुमकां जर दिसता की हो रोड जावपाक जायना, तुमची घरां वाचपाक जाय जाल्यार प्लीज आमकां तुमी सपोर्ट करा। आमी जेन्ना सिग्नेचर कॅम्पेन करतले येतले तुमच्या कडेन तेन्ना प्लीज तुमी सायन मारून तरी आमकां सपोर्ट करपाक शकता। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर।